फाटल्या कोंकणी सत्रांत आमी पळयल्लें भारतांतले नामनेचे फुडारी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आपल्या इश्टागेर डॉक्टर जुलियांव मिनेझीस हांच्या घरांत ऑस्ट्रोनिया गांवांत विसव घेवंक आयिल्ले. भारतांतले स्वतंत्रतायेच्या चळवळींत डॉक्टर लोहियांनी व्हड वांटो घेतिल्लो आनी तेच खातीर तांकां बंदखणीची ख्यास्त दिवन उपरांत तांची सुटका केल्ली. आतां फुडें कितें जालें तें पळोवया. डॉक्टर लोहिया गोंयांत आयल्यात हें कळना फुडें गोंय सुटके झुजारी तांकां मेळून गेले आनी तांच्या उलोवण्यांतल्यान म्हळ्यार चर्चा करतना डॉक्टर लोहियांक कळ्ळें ही पोर्तुगेज सत्ते खाला म्हळ्यार पोर्तुगेज राजवटी खाला गोंयच्या लोकांक नागरीक हक नात. आतां नागरीक हक म्हळ्यार लोकशायेंतले लोकांचे हक म्हळ्यार मेकळेपणान सभेन उलोवप अशे तरेचे. तेन्नाच डॉक्टर लोहियान गोंय सुटके झुजाऱ्यांक सांगलें पोर्तुगेज रानवटी कायदो म्हळ्यार जनावरां सारकी वागणूक जी पुर्तुगेज लोक गोंयकारांक दितात ती मोडपा खातीर नागरीक हक मेळोवच्या खातीर सगळ्या गोंयकारांनी एकठांय येवन चळवळ करूंक जाय. ह्याच खातीर आपूण एक भौशीक जमात घेतलो आनी ह्या भौशीक जमातीक होच मुद्दो हांव मांडटलो म्हळ्यार उलयतलो. आतां भौशीक जमात म्हळ्यार सभा, लोकांची सभा, जाका आमी इंग्लिशीन पब्लीक मिटींग अशें म्हणटात. त्याच दिसा सभेचो दीस थारायलो. गोंयच्या सगळ्या लोकांक ह्या सभेची खबर पावूंक जाय आसली. बंद चिटी धाडपाक भिरांत म्हळ्यार भंय दिसतालो आनी पोर्तुगीज सादे पोस्ट कार्डाचेर चड लक्ष दिनासले. देखून सभेची खबर पोस्ट कार्डां धाडून सगळ्यांक कळयली. सगळ्या गोंयकारांक ही खबर कळ्ळी. 18 जून उजवाडलो. दनपारचो वेळ आसलो. एक सारको पावस पडटालो. सगळ्या गोंयांतले लोक मडगांवां एका चौकान जमले. लोकांचो तो अचकीत जमो पळोवन पोर्तुगीज अधिकारी काचाबूल जाले म्हळ्यार आबूज जाले आनी जमो म्हळ्यार लोकांचो चोमो. कापितांव जुजे फॉर्तुनांत मिरांत कांय पुलिसांक घेवन थंय आयलो आनी गोंयकारांक ताणें धपकावणी दिली म्हळ्यार धमकी दिवपाक लागलो. म्हणपाक लागलो चलात हांगाचे चलूंक लागात नाजाल्यार एकल्याच्या फाटीची कात सोलून काडटलो. कापितांव म्हळ्यार पुलिसेचो एक अधिकारी. कापितांव मिरांदीच्या धपकावणेक कोणेंच मीठ घाल्लें ना म्हळ्यार भियेलें ना. ते थंयच उबे रावले. हें पळोवन मिरांदीक खूब राग आयलो. ताणें आपल्या पुलिसांक फर्मायलें म्हळ्यार हुकूम सोडलो सगळ्यांक हांगासले धांवडायात. पुलिसांनी सोट्यांनी मारीत गोरवांक कशें आंबडीत गोंयकारांक धांवडपाक सुरवात केली. उंट घराचो पावस पडटालो पूण थंयचे कोणूच हाडले नात. उंट घराचो पावस म्हळ्यार खूब पावस पडप. सोटो म्हळ्यार रबराचो तोणको. कांय वेळान आयले आयले असो आवाज आयलो. लोक उत्सुकतायेन कुजबुजूंक लागले. कुजबुजप म्हळ्यार ल्हव आवाजान एकमेका वांगडा उलोवप. एका घोड्या गाडयेंतल्यान दोग दादले खादी कपडे घालून माथ्यार खादीची गांदी टोपी घालून देंवले. खादी कपडे म्हळ्यार हात मागावयले तयार केल्ले सुती कपडे. अशी गांधी टोपी कोणें माथ्यार घाल्यार पोर्तुगीज ताका दुबावान पळयताले म्हळ्यार ताचेर डावट घेताले. ते समजताले हे पोर्तुगीज सत्ते आड आसात म्हळ्यार आमच्या विरुद्ध
काम करतात आनी तांकां ते त्रास दिवपाक लागताले. गांधी टोपी घालून येवपी मनीस आशिल्ले डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आनी दुसरे आशिल्ले डॉक्टर जुलियांव मिनेझीस. तांकां पळयना फुडें सगळे गोंयकार भारत माता की जय, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जय अशें घोशणा दिवंक लागले. घोशणा म्हळ्यार स्लोगन. तीग जाण गोंयकार तांकां फुलांचो हार घालूंक आनी येवकार दिवंक म्हणून फुडें सरिल्ले. कापितांव मिरांदीन डॉक्टर लोहियांचेर पिस्तूल रोखून तांकां फाटीं सरूंक सांगलें. तांकां दिसलें लोहिया पिस्तुलाक भिवन फाटीं सरतले, पूण तांच्यांनी ताचो हात म्हळ्यार डॉक्टर लोहियांनी तांचो कापितांव मिरांदीचो हात कडेक काडलो आनी भाशण करपाक सुरवात केली. कापितांव मिरांदीक खूब्ब राग आयलो. तो म्हणपाक लागलो, कायद्यान तुज्यान भाशण करूंक जायना. कायदो म्हळ्यार लॉ. पूण ताची शिटकावणी म्हळ्यार सुचोवणे कडेन लक्ष दिनासतना डॉक्टर लोहियान आपलें भाशण चालूच दवरलें.